Judith chapter 16. घुमट घेवन म्हज्या देवाची दिनवासनी करात. कांसाळीं घेवन सर्वेस्पराक वाखाणात. ताच्या मानाक नवें गीत रचून गायात. ताच्या नांवाची स्तुती करात. कित्याक सर्वेस्पर झुजां सोंपयतलो. देव पोरजे मोदें ताणें आपलो तोंबू ताणला आनी धुमाळो दितल्यांच्या हातांतली म्हाका निवारल्या. उत्तर दोंगरावेलो आसिरियेकार देंवलो. हजारांच्या हजारांची फौज घेवन आयलो. तांचे उरपोंजीन फालकीं बोंद केलीं. तांच्या घोड्यांनी दोंगर भरले. म्हज्या देसाचो लासून गोबोर करूंक, म्हज्या तरणाट्यांक तलवारीन मारून उडोवंक, म्हज्या दुदाच्या बालांक जमनीर आपटून, म्हज्या भुरग्यांक आनी आंकवारींक लुटीचो माल करूंक ताणें बोडाय दाखयली. पूण एके अस्तोरेच्या हाता उदेशी सरपोदेदार देवान ताची येवजण दुस्पोटायली. कित्याक तांचो बोलवून तरणाट्यांच्या हातांतल्यान मरूंक ना. राकेसाच्या पुतांनी ताका मारूंक उडोवंक ना. न्हय म्हूण पेलवानांनी ताचेर आक्रमण करूंक ना. पूण आपल्या मुखामोलाचे सोबितायेन मेरारीचे धुवे जुडितान ताचो भस्म केलो. इस्रायलांतल्या जुलुमांक वयर काडूंक तिणें आपली विधवेची आंगावलीं कुशीन उडयलीं. ताका भुलोवचे खातीर तिणें आपल्या तोंडार परमळ घालो आनी आपले केंस उगयले आनी सोन्नी सुताचें आंगावलें घालून ताका फसयलो. तिच्या व्हाणांनी ताका भुलयलो आनी तिचे सुरोपायेन ताका पिसो केलो. पूण गोमटी कातरून एके तोरसादीन ताचो जीव काडलो. तिचें दादोस पळोवन पेर्सियेकार थरथरले. तिची काळजी पळोवन मेदेस भियेले. म्हज्या संतोसल्यांनी झुजाची हुवेल मारली. तेन्ना ते भिरांतीन भरले. म्हज्या असोक्तांचो बोबाळ आयकून तांचेर आंकांत सुटलो. तांणी आपलो आवाज मोठो केलो आनी विरोधी फाटीं सरून गेले. दासीचीं भुरगीं तांचेर धांवलीं. पळून वेतोल्या चाकरां बरीं जोखमी केले. म्हज्या दोनयाचे फौजे मुखार तांचो भस्म केलो. हांव म्हज्या देवाक एक नवें गीत गायतलों. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी महिमेवंत. तूं बळिश्ट. कोणाच्यान तुजेर जैत व्हरूंक जायना. सगळी तुजी रचना तुजी सेवा करूं. कित्याक तुज्या उतरान ती घडोवन आयली. तुवें तुज्या आत्म्याक धाडलोय आनी ती घडोवन आयली. तुजें उतर कोणूच फाटीं घालचो ना. पर्वत बुन्यादीक थावन हालत जाल्यार आनी उदकां मोदें मिसळ जाल्यार तुजे मुखार खोडपां मेणा वरवीं कोडून वेतलीं. पूण तुजी भिरांत धोत्तात तांकां तूं दया दाखयत रावतलोय. कित्याक प्रत्येक होमाचो परमळ तुजे मुखार एकदम किरकोळ. होम अर्पणाची सगळी चोरब तुजे नदरेक कांयच न्हय. पूण सर्वेस्पराची भिरांत धोत्तल्याक सर्व येवच्या कालाक व्हड जावन आसा. म्हज्या कुळा आड येतल्या देसाचें कोटा सर्व पदवेदार देव जोडटेच्या दिसा तांकां खास्त लायतलो. तो तांचेर उजो धाडटलो आनी तांकां किडे पडटले आनी दूख जावन सदांकाल तीं रडटलीं. जेरुजाल्यान पावतोच तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. लोकांची शुद्धी जातोच तांणी आपली ओम अर्पणां आपखुशेचीं अर्पणां केलीं आनी देणग्यो दिल्यो. लोकांनी जुडिताक दिलोली हरोफेन्साची सगळी दौलत तिणें सर्वेस्परा देवाक समर्पिली आनी
शिवासना वयली सोत्री जी तिणें आपणेच ताचे खाटीचेर काडलोली ती तिणें सर्वेस्परा देवाक समोर पिली. मागीर 3 म्हयने मेरेन जेरुजाल्यांतल्या देव मंदिरा मुखार लोकांन खुशालकाय केली आनी जुडीतूय तांचे बरोबर रावली. जुडीत उतार पिरायेची जाता तिचें मरण. हें सोंपलें म्हणटच सगळीं आपआपल्या घरा पोत्तलीं. जुडीत बेथुल्याक पोत्तली आनी आपल्या भाटांत रावली. ती जिवी आसो मेरेन आख्ख्या देसांत तिका मान भोवमान फावो जालो. तिचे लागीं लग्न जावंक जायत्यांक खुशी आसली. तिचो घोव मानासे मेल्या उपरांत ती जिवीतभर विधवा रावली. दिसान दीस तिची फांक गाजत रावली आनी आपल्या घोवाच्या घरांत ती म्हातारी जाली. ती 105 वर्सां मेरेन जियेली. तिणें आपले चाकोरणीक मुक्त केली. मागीर ती बेथुल्यांत अंतरली आनी तिच्या घोवा मानासेक पुरलोलो त्याच फोंडांत तिका पुरली. आख्ख्या इस्रायल घराण्यान तिचे पासत 7 दीस दूख केलें. आपूण मोतचे पयलीं तिणें आपली सगळी आसपोट आपल्या सोयऱ्यां आनी आपल्या घोवा मानासेच्या सोयऱ्यां मदें वांटली. जुडिताच्या काळार न्हय म्हूण तिच्या मरणा उपरांत जायतीं वर्सां मेरेन इस्रायलीतकारांक कोणेच त्रास केले नात. देवाचें उतर हें